तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 11वो आयतार. शुभ वर्तमान नेटान पोरकुटूंक जिविताची सुदसुदाय आमकां बळ कोत्ता. देखून आमी असो ह्या सेवा धर्माचो सार विचून काडला. वचात देवाचे राज पोरगोटात. पवित्र सोबेचे दाखले आमकां उगडास करतात. पवित्र सोबेचे सोयम आनी मिसांव देवाचे राज पोरगोटपाचे. ह्या वर्साच्या गौळीक विशयाचो पाठिंबो घेवन आमी परिदोक्षुदीक यात्रा चलतात. जेजून दिल्लो आदेश आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक पावलां मारुया. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमचे मिसांव देवाचे राज पोरगोटचे. आमचे दोळ्या मुखार दवरून दर एक आमच्या जिविताची गोडणी आनी गोडणी देवाचे राज बांदतली जावं खोटकोट्यान मागुया. दिनवासनी दिवन भेटयता एमिस, साबिना आनी सारा काब्राल. खेरीत कुरपेन तांकां बोर म्हूण आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तांचें जिवीत संस्कार म्हूण आमी मागुया. तशेंच आयज वाडदीस समोरुमतेल्या फेलिशा पेरेरा आनी के ब्रागांचा हांकांय त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान तांच्या भितर हें देवाचें राज सदांच सोदीक तपोवन जावं आनी आमकांय देवाच्या राजाची भागीदारां केल्यान ती आमी ओळखून घेवंक देवाची शक्ती, देवाची पदवी, देवाची कौतीक विस्मिता आमच्या काळजांनी आमी ह्या वेळार पवित्र आत्म्याक उलो करुया आनी मागुया ओजबार की आमी ओळखूंक की आमच्या भितर आसा म्हूण देवाचें राज. आनी देखून आमी केन्ना केन्नाय विसरले हांव देखून बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोर परबेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागीवंश सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कराप म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परबेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. देवाचें राज आमच्या काळजांनी आसा देखून आमी कुशालकायेन गावया मोहिमा. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका निर्वासा तुझ्या तोर आमी तुका वागणा. सोया जेजू क्रिस्ता बापाच्या Soviet, never, never,
Pace mogli Gesù Cristo, e glosu movi, e glosu ismon, e glosu por Cristo. प्रार्थूया. सगळीं आमी देवाचें आमकां एक व्हडलें देणें फावो हे जावन आसा अनेक गवळी बाब आदारी गवळी बाब आमकां आमचें राज अदीक फुडें व्हरूंक फावो जाला. सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांडीस हाच्या भितर आसलेलो पवित्र आत्मो अदिकूय ताका नेटान ताच्या भितर जागो आनी पवित्र सभे पासत आपलो जीव खर्चूंक बोळ दिवं म्हूण मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरमासो आनी आमचें बोळ. आमी इतली असक्त की तुजे बिने आमच्यान कांयच करूं नजो सगळ्या काळजान आनी सर्ग करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाडूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजाकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सरस्पोर अशें सांगता, उंच देवदाराच्या माथ्यावेली उंचांतल्यान उंच खांद्याची हांव एक ताली काडटलो आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलो. इस्रायलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलो. ती फांतेतली आनी तिका फळां जातोली आनी अशी ती एक श्रेश्ठ देवदार जावंक पावतली. तिच्या पोंदा सगळे तरेची सुकणी वस्ती कोत्तलो आनी सगळी शेवणी तिच्या खांद्याच्या सावताक विसव घेतली. लांब रुखाक मोतव करता आनी मोतवी झाडां वाडयता. पांचव्या झाडांक सुकयता आनी सुकलोल्यांक पांचवी करता. तो हांव सोळेस्पोर म्हूण शेतांतली सगळीं झाडां जाणां जातोली. हांव सोळेस्पोर उलयलां आनी उलयलां तशें हांव करतलो. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावन जातलो. आमी तुका दिन वाचूंक फावो सर्वेस्वरा सर्वेस्वरा हे स्तोत्र आमी हे परी गावुया. आमी तुका दिन वाचूंक फावो सर्वेस्वरा सर्वेस्वरा. अनेक पावटी गावुया. आमी तुका दिन वाचूंक फावो सर्वेस्वरा सर्वेस्वरा. सवेस्पराक दिन वाचूंक फावो. किन्नोऱ्यो वाजून तुज्या नांवाची किर्ती गाजूंक फावो भोव वर्त्या देवा. सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुज्या विस्वाशीपणाची प्रचार करूंक फावो. जबाब. आमी तुका दिन वाचूंक फावो सर्वेस्वरा सर्वेस्वरा. प्रमाणीक मनीस मारा व्हडी वस्तलो. लेबानाचो देवदार कसो तो वाडटलो. सरेस्पराच्या घरांत रुंपलोले आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस मात्तोले. जबाब. आमी तुका दिन वाचूंक फावो सर्वेस्वरा सर्वेस्वरा.
माताये पिराये लेगून ते फळां दितोले थोकथोकीत रोसरोशी ते थोकतोले सोरेस्पोर प्रमाणीक म्हूण ते पुरगोटोले कसलीच खोट ताका ना तो एकलोच म्हजें घोडोप जबाब आमी तुका दिन वाचूंक फावो सर्वेस्परा सर्वेस्परा बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो आमी कुडींत आसोसोर सोम्या सोरशिल्ले पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव तरी आमकां विस्वास आसा कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण बावार्थान चलताव होय आमी विस्वासान भरल्याव आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींतले भायर सरून सोम्या सोरशे जिवंक आमची खुशी आमी कुडींत जिवं वो कुडी भायर जिवं ताका मानताव तसले जावंक आमी सोदताव जोण एकल्यान आपले कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मजुरी घेवंक क्रिस्ताचे न्याय सोबे मुखार उबो रावचें पडटलें देवाचें उतोरें देवाचे ओडकार सगळीं उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया B8:5:24 B8 पेज 24 पयलो आनी दुसरो श्लोक आमी गावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळ्यांक बागेवंत मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजून उरपोंजीक म्हणलें एक मनीस आपल्या शेतान बी वोंपता रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं ओ जागो आसूं बी किल्लोता आनी वाडटा हें कशें तें तो कांयच नकळो जमीन आपणा ओश्टोंगी फळ दिता पोलीं पालो मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशीभर गुडगुडीत गोठो आनी पीक जातोच लवणी पावता म्हूण देखतोच रोखडोच तो कोयती लायता हे परी देवाचें राज त्या भायर ताणें म्हणलें देवाचें राज कित्याक सोर करुया ओ कसली वोपार घालून तें चित्रावया ते सासवाच्या कोण्या परी तो जमनीर वोंपतात तेन्ना संवसारांत आसा तितल्याय बियां परस सुपुल्लो वोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगळ्या झाडां परस व्हड जाता ताका येद्यो व्हडल्यो खांदयो फुट्टात की अंतरोडा वेल्या सुकण्यांक ताचे सावळे झाडां आसरो घेवंक जाता तांच्यान आयकून घेवंक जाता तसल्या साबार वेपाऱ्यांनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो
वोपारी शिवाय तो तांचे कडेन उलोय नासलो कुशीन आसतना आपल्या शिसांक सगळें पडून सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या दिसांनी देवाची वचोरी सैमान चडूच दिसती पडटा. तुका आनी खबर, तुका आनी म्हाका कुडीक आमी पळयता पावस पडटा 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 आनी नेटान ताचें सगळें भरवासो आसा की हांव बंप क्रॉप कोत्तलो. जाणटी नेणटी असोक बोडवंत सगळीं कितें कोत्तात? जेजू म्हणटा न्हू की बी घेवन आपलें वेतात. बी खूंय? ते जमनीर घालूंक. पूण मिलाग्र कोणाची? शेतकाराची न्हू. मिलाग्र कोणाची? त्या दिसनासलेल्या पावराची. दिसनासलेलो पावर जावन आसा देव, देवाचो आत्मो. आनी हो संवसार रचला. आनी हो संवसार रचता आसतना ताणें सगळें मांडावळीन केलां. टुकूच आमी एक जाणा जावंक जाय. दॅट ही इज द फर्स्ट sower of the seed. Who is the first sower of the seed? Is the Spirit of God. Sower of the seed is the Spirit of God. देवाचो आत्मो जावन आसा पयलो वोंपी. कितें वोंपी? हेंच देवाचें राज तुज्या आनी म्हज्या काळजान वोंपी. देवाचें राज म्हणजे कितें? देवाचें राज म्हणजे स्वर्ग म्हज्या भितर. आनी स्वर्ग म्हज्या भितर म्हणजे कितें? की बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो थांबून आसतना म्हजे भितर आसा आनी म्हजे भितर फळां दीत गेला. ताका लागून हांव सिस्टरीक म्हणटालो टू हेड मिस्ट्रेस, किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू. शी डजंट नो who will become a doctor. She doesn't know who will become an engineer. She doesn't know who will be a scientist or who will be a pilot. She doesn't know. But she is doing her duty in the school. What is the duty? Of transmitting the Spirit of God as a sower. As a sower. And all of you, all of us, I mean, sogli, जाणासा देवाची हातयारां कितें करूंक? देवाचो आत्मो ट्रान्समीट करूंक. ट्रान्समीट. मोबायल येतलो म्हणून कोणाक खबर नासली? आसली ना. लायट येतली म्हणून कोणाक खबर आसली ना. फोन येतलो म्हणून कोणाक खबर आसली ना. पूण देवान मनशाक इतलो पावर दिला की ज्या ज्या वेळार घडोवंक जाय ते घडोवंक आनी आपणाच्या राजा खातीर ह्यो वस्तू वापरूंक ताणें आमकां हो आपलो पावर दिला. देखूनच देवान कितें केलें? ते पोरचेक विचून काडली. हे पोरचे भितर वयले वाचप आमकां सांगता न्हू. एजेकियलाचें वाचप कितें कोडीत कोत्ता की एक कोमरी, one stem will be removed and one tree will be, that tree will call cedar, will be a huge tree like banyan tree. Togus, हें कितें जालें? What is that small stem that he removed? The stem was his power. ताची पदवी आत्मो देवाचो कितें कोत्ता? आमच्या भितरले गूण काडून सुरू कोत्ता. कितें करूंक? बांदूंक राज. ह्या राजांत निदान कोण ते राज? इज्रायल. एजेकियल म्हणजे इज्रायल देवाची पोरजा विचून काडटा आनी ह्या देवाचे पोरजेंतल्यान कोण तरी येवचो आसा, पाटोवचो आसा. Go and renew the face of the earth. प्रीत तुमीचें रूप कितें कर? नवसर. प्रीत तुमीचें रूप नवें कर.
कोण काय तो येवचो आसलो तो कोणसो दिसता तुमकां हो तो जो म्हज्या तुज्या भितर आसा तोच तो येवचो आसलो त्या राजान ज्या राजान देवान तांकां विचून काडलेली आनी तो म्हणटा कितें की त्या झाडाचेर सुकणीं बसतली ओय सुकणीं बसतली कोण काय ती सुकणीं आमी ती सगळीं आमी ती सुकणीं बसल्या खंयच्या झाडाचेर येत्या सेडर ते ट्री जेजू ह्या झाडाचेर आमी बसल्या आनी ह्या झाडार विसव घेता आसतना तें झाड आमकां आपले पोदवेन भोत्ता कितें करूंक आमी ट्रान्सफॉर्म करूंक दुसऱ्याक बिकॉज दॅट इज द therefore Paul says don't live in the body keeps us captured go outside of the body means outside of the body means know the spirit of God be free from the body because body keeps you captured body makes you slave body sometimes cannot show you what is happening around you by the power of God. Body cannot do that. Therefore, come out of the body, get united to God. And after getting united to God, you will know how much powerful you are. How you are building the kingdom of God. देवाचे राज्य तूं कशें बांदताय तें तूं कळटलें आनी तालिगांव न्हू सादो लोक आहलो आतां बरो लोक जाला म्हणटालो एवरीथींग इज शायनींग हियर एवरीथींग शायनींग म्हणून वाड जाल्या कसली वाड भावार्थाची वाड जाल्या ही भावार्थाची वाड पयले सुवातेर आमच्या भितर आसा ती दिसाच्या दिसा पवित्र आत्मो ती दिसाच्या दिसा वाडयत आसा हें जावन आसा देवाचें राज आनी ताका लागून तो पाठयता You all came because all of you are aware that I am sent to do something, a miracle of God in my life. That bumper crop in the field is in me. That is God. Therefore, He will do whatever is according to His plan. Bumper crop म्हणजे कितें म्हज्यान बंपर क्रॉप करूंक जायना एका शेतकाराच्यान बंपर क्रॉप करूंक जायना पूण जाता अपशीत जाता कित्याक देव जावन आसा मिलाग्रींचो देव ओचोरयांचो देव आयज तो म्हाकाय धाडटा आनी म्हणटा वच आनी म्हजें राज बांद कसलें राज बांदतलोय कसलें राज बांदतलोय कसलें राज बांदतलोय राज देवाचें जावन आसा देवाच्या मोगाचें राज एकामेकाक आतां तुमी कांय बरी बसल्या हांगा एकामेकाच्या सांगातान अशेंच घरा कडेन एकामेकाच्या सांगातान एकामेका सोबें देवाक पळयोवन एकामेका सोबें जेजूचो उपकार बगून आमी बांदूंक कितें होच मोगाचो एकवट जुंय देवाचें फळ म्हणचें कितें की जगजगता तालिगांव जाल्यार आनीकूय जगजगूंक जाय तुज्या मुलयांनी तुज्या गुणांनी तुज्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान वाडूंक आमकां सोयीक दिता हांव खुशाल हांगासर एक आमचो भुरगो ही आमच्या पियेदारीचो सिमिनारीन गेला देवान ताका विचला कितें करूंक आपणाच्या प्लॅना प्रमाणे एक दीस कडेक देवाची येवजण जाल्या तो देवाचो प्रकाश दुसऱ्यांक दिवंक आनी जाय त्या जाणांची काळजांत देवाशी ताच्या गुणांनी ओडूंक ताका देव संस्कारूंक सोदता देखून आमी कितें करूंक जाय वी शूड नॉट थिंक पियादेचो चेडा गेला तो कितें करतलो वॉट वील ही डू इट इज नॉट दॅट वी हॅव ऑल टू प्रे बिकॉज इफ जीसस वॉन्ट्स समवन टू बी द एक्टीव हँड्स फीट हार्ट एंड सेल्फ we have to pray for that person like we are praying today for Father Simeon because he is chosen to build a kingdom of God. देवाचें राज बांदूंक तुका आनी म्हाका देव आपयता आनी देखून
आमी हो रूख आमी बसूंक येवंक ना आमी ह्या रुखाचो पोरजोळ ओदीक ओदीक फांकोवंक म्हणजे द पोरजोळ of this church, the church where it is feeding us with so much of seeds which are not what? Weeds, but the seeds of God's love which are implanted in us to grow more and more. So let us respond like the soil. Let us accept the rains of the Holy Spirit. पावस पवित्र आत्म्याचो आमचेर घेवया आनी पावस पवित्र आत्म्याचो घेवन आमी न्हयच फकत पर्सनल पूण आख्ख्या पवित्र सभेचें रूप जेजूक धाडलेलें तें वच बापान म्हणलें वच आनी ह्या प्रितुमेचें रूप नवें कोर ओ जावन आसा आमचो कायदो जेजू सांगता आमी प्रितुमेचें रूप नवें करूंक सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो बाबाट परगटुया सोत मानता देवाक सोर परबेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या नराक जेजू क्रिस्ताक चिकल्या पुताक तुमच्या सुमियाक पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमें सांबाळलो क्वार मरेतान जल्मलो पांच पिरातकात आनी कोस सोंसले काकुसा जोडलो कमेलो आनी ताका निखिपिलो कमेल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सकाळ चडलो सोर परबेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यान मेलांची मुसबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यान कतोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार आत्म्याचें बक्षणे कुडीचें पुनर्जीवनपण सस्नाचें जिवीत आमेन आमची मागणी सगळ्या बाबतान भक्तीपणान खालतिकायेन आमी बापाशी घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यान आनी अदीक करून फिलीप नेरी आमचो बिस्प साहेब आनी विचललो आदारी बिस्प सिमावन आपल्या जिविताचे देखी आनी मुन्यारपणान वरवीं बरे खबरेची बिया पोरजेच्या जिवितान वंपूंक ताका देखीवन परगटणार कर म्हूण बापा लागीं मागुया हालींच निवडून आयलोल्या नवे राजकीय फुडाऱ्यांनी दर एका धर्माक आपलो भावार्थ जिवंक आनी परगटूंक सोत्या दिवंक धर्माच्या आदारान कुसडेपण शिपडायना जावंक तांकां मनाचो उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया मिसावाच्या गांवांनी दर परगटणेचो वावर कोत्तल्यांनी देवाचे राज बांदपाचो वावर कोत्ताना जायते आडकोळीक फुडो करचो पडटा हो वावर करूंक पवित्र आत्म्याची घोटाय आनी बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया आमी पवित्र स्नान घेतलोल्यांनी आमचे आपोवणे देवाचे राज परगटपाचे म्हूण मनान दवरून आमच्या वाव धंद्यांतल्यान लेगून जेजूक परगटूंक बापा लागीं मागुया Oh
आयच्या दिसा आपलो वाडदीस लग्नीक उत्सव समारंभतल्या भाव भयणीक पवित्र आत्म्यान भरून तांचें जिवीत सुफळ कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आबा बापा मोगला तूं आमचें मोदें ह्या वेळार सगल्या मोगान हाजीर आसाय आनी आमी तुजे फुड्यान ही मागणी घालच्या आदीं तुवें आमकां जाय तें दिलें आनी आयजूय दितलोय म्हूण पातयेवन आमी आमचेंच समर्पण तुका करता तें तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटोवन एक आमी गायन गावया. सी थीन आमची सगळीं गुपीत चित्रां पान 19 C3 पेज 29. म्हज्या भयणी भावनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आमेन. देवा आमच्या बापाक तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्यांक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण आमकां सदांच आमकां फावो कर हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. ची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय वाटा. सर्वेस्पराक तुमचे देवाक दिनवासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सरकाळी आनी सत्ताय जेसू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मना वरवीं सोडली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोमीबोध सगळे प्रवेशा वरवीं उगोल्लीं आमकां दारां सर्गीचीं देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजे स्तुती गायता. Holy, 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 Domaraco, Sorves Mortu, Novi, 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 Domaraco.
परस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंडेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरोन सुसूक वेचादींक ताणें उनो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुसारी करून जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ह्यो जिविताचो उणो आनी सरवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प सायबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. क्वार मरी देवाची माई सांगाती, भाग्यवन जुजे क्वार मरीचो पती, भाग्यवन दोन दुता, भाग्यवन जुजेवास, भाग्यवन सेबास्तियान, भाग्यवन मिगेल, भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आनी सरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परबेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. देवा बापाचो व्हडल्यांतलो व्हडलो गूण जावन आसा sharing करता, sharing of his power with us. The Creator shares his power through the Spirit. पवित्र आत्म्यांतल्यान आमचे सवें विजमितां करूंक, आमचे सवें उदीक फोड हाडूंक, आमचे सवें आमी वचूंक आनी दुसऱ्यांक जेजू सवेंच न्हय पूण स्वर्गार हाडूंक आमकां तोच आपली पदवी दिता. देखून let us acknowledge that we are privileged children of the Father. Let us acknowledge that He is sending us to make more and more the kingdom of God known, that He is empowering us to bless this universe. हे आमचे सोयम बदलूंक आमच्या भितर ही पदवी घालता. देखून आमी जायतीं जाणां कडेन विसरल्या की आमी जावन आसा देवाच्या भोव आपुरबाची खेरीत भुरगीं म्हूण आमी ओळखून घेवया आनी हें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, जें नांव पवित्र जावं, शराज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक बोरमाशान आमी ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पात कातली सुटोय सर्व आकातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दंदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकृत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकृत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणांक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, जिका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजुका आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावुया. आशेता काळीज मोचे D4 पान 49 D4 पेज 49.
आमच्या सुमनाची कार्यावळ फाटल्या आयतारा आमचें धर्मदान जालां 67,280 रुपया 67,280 रुपीज. बुधवारा दीस 10,947 रुपया 10,947. जेजूच्या काळजाचे परबेक जाला 31,520 रुपया 31,520. 13वेर बाग्योंत आंतोनीची परब जाल्ली नोमशेंत कपेलान 25,000. SSVP कलेक्शन जालां 20,070 रुपया 20,070 रुपीज. एक ट्रेजेन आयताराक आयलोले नोमशेंत कपलांत तितूंत जालां 8,440 रुपया 8,440. सगळ्यांक तुमकां तुमची उद्दार देणगी दितल्यांक आमी दिन वाचता. आयज 9:15 मीस सातोच 10:15 वाजता दोतोनीच्या भुरग्यांच्या आवय बापायंक जमात आसा. आयज तरणाटीं येतलीं तुमकां विजीट करूंक सकाळीं तशेंच सांजेचें. आयज संदेशकारांक सेमिनार आसा ओल्ड पास्टरल इन्स्टिट्यूट सांजे 3:15 वाजता. फाल्यां जुनाची 17वी सोमारा दीस सांजे 3:30 वाजता आमच्या गांवांत वावुरलेलो आदलो कोर फादर सिमियांव प्युरिफिकासन फेर्नांदीस हाचें एपिस्कोपल कॉन्सक्रेशन बिसम साहिबाची संस्कारणी हो समारंभ से गोजेंत ओल्ड गोवा जातलो. ताचे पासत आमी मागुया आनी घडटा जाल्यार सेवा धर्मांत वांटो घेवया. जांचे लागीं घडना तांणी लिंक धाडना हांव मागीर PPC ग्रुपार धाडटा आनी तुमी सगल्यांक मागीर पाठोवचें. तुमी पळोवंक मागण्याच्या मनान पळोवचें. जाणी बसीक नांवां दिल्यान थंय वचूंक. फाल्यां 2:30 वाजता बस सुंटली 2:30 इगोजे लागीं टावन. फाल्यां हें एपिस्कोपल कॉन्सक्रेशन आहा देखून इगोजेन सांजेची मागण्यांची रीत जावची ना. नो प्रेस सर्वीस इन द इवनिंग. ब्रेस्तारा दीस जुनाचे 20वेर डायबिटीज रिवर्सल आनी वेट लॉस हाचेर टॉक आसा सांजे 4:30 वाजता. 1 वर 15 मिनटां हें टॉक जातलें. हाजीर जावंक हांव मागतां. आमच्या हॉलांत हें टॉक जातलें. शुक्रारा दीस जुनाचे 21वेर सांजे 6 वाजता मीस उपरांत परम संस्काराक भोजोण आनी 8 वाजता आशिर्वाद. सोनवारा दीस जुनाचे 22वेर ऑल्टर सर्वस जमात 3:30 वाजता. इंग्लीश मीस 6 वाजता. फुडल्या आयतारा आमचें तरणाट्यांचें ओ पॅरीश यूथ इनॉग्रल मीस सकाळीं 8 वाजता इगोजेंतू जातलें. ताका लागून तरणाटीं येतलीं तांकां मुखार बसूंक तुमी हे 10-12 बांक हालीं सोडचे. तुमी येता तेन्ना फाटले बांक बसचे. पयले तांकां बसूंक दिवचें. आमचें भेटवणेचें दानां दवरतात तें मेज आसा पर्यान हे 10-12 बांक तरणाट्यां पासत हालीं दवरचे. मिसा उपरांत तांकां फॉर्मेशन सेशन आसा. फादर रिगन मार्टिन्स त्या दिसा हाजीर आसतलो. मिसूय समरमतलो फॉर्मेशन सेशनूय दितलो. जुनाचे 30वेर सिनियर सिटीजन प्रोग्राम सिनियर्स हॅव टॅलंट लास्ट डेट तुमचें रेजिस्ट्रेशन नांवां दिवंक फाल्यां जुनाचे 17वी. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करून जिल्लाले फ्रांजाले मोरोड 6:30 पॅरीश यूथ 8 आनी पियाले मोरोड 5:30 वाजता. सदांचे परी 10:30 ते 12 पर्यंत अल्कोहोलीक अनॉनिमस जमात आसा. एक ल्हानशी कळोवणी हांव कोत्तां चोत्राय धरून आयकुची. सातोळ्याच्या दिसांनी दर 7:30 वाजतांच्या मिसा उपरांत आमी तेस कोत्तां. वीक डेज आफ्टर 7:30 मास इज द होली रोजरी. ही रोजरी हो तेस कंपल्सरी न्हू. घोडटा ताणें रावचें. एके बायलेन म्हाका मॅसेज घातली फादर कोण आसता जायते फावट दोगूय जाण कोण कोत्तो आनी जबाब दिता आनी कोण पाद्री तरी फ्री आहा जाल्यार रावचें. जायते जाण आमी इगोर्जेन मिसाक आसता. घोडे आमकां कामां आसता धांवतात पूण जायत्यांनी रावंक जाता. हांव मागतां ताणें रावचें. आतां 7:30 वाजतांचें मीस दुखाचें फादर आमी शिमतरी होनाका. आमगे पयल्या वर्साचें दुसऱ्या वर्साचें तिसऱ्या वर्साचें म्हयन्याचें मीस आम शिमतरी होनाका वसात शिमत्रींत. पूण इगोर्जेंतल्यान भायर सरता ओगेपणां वसा इगोर्जेंत तेच चलता. कांय ना तेन्ना जरूर रावचें. जायतो लोक म्हाका दिसती पडटा भायर खबरो मेळटा तेन्ना आनी सदां तींच. हांव तांची न्हीद करिना ना म्हूण तांकां हे वेळार तापयना पूण हांव इतलें चिंतूंक आपयतां बाबा इगोर्जेंत तेच चलता जाल्यार हांवूय वांटो घेवचो. मागीर आमगे सदां तेच कोण केसो फायदो 4 बोडकां आसताय 5 बांगोडे आसताय 8 ताली आसताय. कितें करया आनी उरलो 15 ताले भायल्यान गरम जाताय ते दोगात ते दोन कोण चिंतिता जाल्यार तुमी येवचें आनी तेच सांत वांटो घेवचो. तेस कित्याक म्हणटली तुमी ओ तुमरा म्हयन कांय न्हू माया म्हयन कांय न्हू सायबीण मायन तेस करून सांगिलां. जायते प्रश्न आहात जायते अडकळी आहात जायते
तकालसी आहात ट्रबल्स आहात जाल्यार याद तेच कर आनी कांय ना सगळें बरें चलता दिनवासनेच्या मनान तेच कर recite the rosary in a spirit of thanksgiving. Rosary is also a thanksgiving prayer. सायबीण मायन मागला आमी कोत्ता कारण आसूंक नाका सायबीणीन मागलें आमी तिच्या उल्याक मागण्यांक जाप दिता तर यात तेर सांत वांटो घेयात हांव जी विनोती कोत्ता जो उलो तुमच्या कानार हांव सादयतां तुमी कालतेकायेन आयकतलीं आनी तेर सांत वांटो घेतली म्हूण हांव आस्त बाळगितां उबी रावया प्रार्थुया प्रितच्या बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण जे सगळें आमच्या एकवटाची खुणां ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एक कोर दिसान दीस वाडय हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. तुमचें फिरकोचें बरें कांतार कोत्तात बरें दिसता म्हाजे कडेन जायना पूण हांव देव बरें करूंक म्हणटा नायस सिंगींग एंड किंगडम ऑफ गॉड इज बींग बिल्ट थ्रू युअर सिंगींग सो यू डीड नायस रिडिंग्स गॉड ब्लेस यू सर्वेस्पद जे सवें आसूं तुमचे सगळे आसूं सर परबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडुका मिसाच्या शेवटाक गायन गावया तुजो धर्म परगटणार कोर F22 पान 9 आनी 6 F22 पेज 96 Zuja łasa, zuja woda, zuja woda,